अंजुने धरण सामकेंच आटपाक पावलां. धरणांतलें उदक आटपाक पाविल्ल्यान धरणाची दारां बंद केल्यात. फुडल्या 2 दिसांत पावस आयलो ना जाल्यार उदकाची समस्या गंभीर जावपाक शकता. पावस नाशिल्ल्या कारणान पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न गंभीर जाला. जाल्यार दुसरे वटेन शेतकारांकय भंय पडला. फाटल्या 15 वर्सांत पयले फावट अशी स्थिती निर्माण जाल्या. धरणांतल्या उदकाचो सांठो देंविल्ल्यान रानवटी जनावरांची तानूय भागतलीशी दिसना. उदक तुंबून राविल्ल्या कारणान उदकाक गाणी पडल्यात. ताका लागून जनावरां लेगीत हें उदक पिवची नात. कितलींशींच जनावरां ह्या धरणाच्या उदकाचेर निबून आशिल्लीं, पूण आतां तांकां पर्यायी उदकाचो स्त्रोत सोदचो पडटलो. चोल्ला घाटार आनी खंयच उदकाचो स्त्रोत ना. देखून रानवटी जनावरां उदकाचो सोद घेयत लोकवस्ती कडेन येवपाची शक्यताय न्हयकारपाक शकना. चोल्ला घाटार पटेरी वाग, बिबटो, अस्वल आनी हेर जायत्या रानवटी जनावरांचो अधिवास आसा. उदकाचो स्त्रोत ना जालो जाल्यार ही जनावरां उदकाचो सोद घेयत दुसरे कडेन वतलीं. आज अंजुने डॅम पळोवपाक आयला आनी डॅमान उदकूच ना. तेंच्यांनी 2 दीस जाले उदक बंद केला. आतां ही उदकाची स्थिती अशी आसा. दोन दीस पावस ना जाल्यार हांगा उदकूच दिसपाची शक्यता ना आनी ह्या उदकान जे माशे आसा, जे जीव जंतू आसा तेय मरपाची शक्यता आसा. गेल्या 15 वर्सांत ही फर्स्ट टायम अशी स्थिती आसा. आमी ह्या धरणांत उबे आसा. धरणा कडेन पळोवपाक शकता तुमी. सगळे फातर बी दिसता. थंय एक घर दिसता बांदलेलें, पयलींचें घर. उदकांतून भायर उदक संपल्या कारणान भायर दिसता. आनी सगळे व्हडले व्हडले फातर बी भायर येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.